सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. माय मोगाचो युखार आयच्या मिसाच्या बलिदानान आज किरीत भाशेन दोतोनीच्या भुरग्यांची ह्या मांडावडींत किरीत भाशेन ती मांडावड करतात. सगल्या आमच्या दोतोनीच्या भुरग्यांक किरीत भाशेन आमी मागया. लेट अस प्रे फॉर आवर कॅटेकिझम चिल्ड्रन दॅट द गुड लॉर्ड मे ब्लेस देम. आज आमी मागता लेन्सी मिनेझीस, एंजल पिंटो आनी नॅटी डिसोजा आपल्या जल्माचो दीस समरुमता. तांचे देवाचो भरपूर आशिर्वाद पडूं. किरीत भाशेन देवाचो आशिर्वाद तांचेर आसूं म्हूण मागुया. एंजल पिंटो आमचे संदेशकार, ताकाय ओदीक आपलो वावर बरे तरेन करूंक देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक ताचे खातीर मागुया. आज किरीत भाशेन आजियूस फेर्नांडीस, अविनाश आनी जीन फेर्नांडीस ह्या आमच्या भावा भयणाचो धाकटुलो भुरगो बातिजात घेता. ह्याय भुरग्या खातीर आमी किरीत भाशेन मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. सोर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. आयज क्रिस्तियान्याचो चवथो आयतार आनी तेच बरोबर आमच्या महादोन प्रार्थनान आमी कुम्यांव आयतार मनयताव. आयज आमचो विशय वचात मारये भाशेन सोत मानून सुभागी जायात. मारयेन देवाचें उतर आयकलें आनी जिवितान पारलें. आपले मावशी भयणी सवे हुस्को दाखोवन कशे पोरी आमी दुसऱ्याच्या हुस्क्यान बोल्लोली मनशां जावंक जाय ही आमकां देख दवरली. तेच पोरी आयचो कुम्यांव आयतार आमचे मोदें भावपणाच्या हुस्क्यान बोल्लोली एकामेका सवे मोग सोंसणिकाय वागूंक उदार जावन देगी दिवंक सगल्या धर्माच्या भावा भयणी मोदें एकचार आनी एकवट बांदून हाडूंक ह्या नाताला सोमयार जेजूक आमच्या काळजांनी येवकार दिवंक मारये पोरी भावार्थाक आमी गोवायकी दिवन खरो हुस्को दुसऱ्या सवें दवरून कोणांनी तो दाखोल करूंक ह्या मिसाच्या बलिदानान मागुया. आनी बाबा भयणीनो, आज हो आदवेंताचो निमणो आयतार. किरीत भाशेन जेजूच्या येण्याक आमी तयार आसतना जेजू आमचे मदें येता. ह्या बाळकाक घेवंक आमी सगलीं आनंद बरी जाता. खुशालकायेन आमी मुरगोडटा तेन्ना आमी पयले सुवातेर ताका घेवंक तयार ना जाल्यार आमच्या पातकांची दूख धरुया आनी देवाचे काकलुती कुलो मारून आमी सगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यो सदांच सांकवार मरे सगल्या देदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. प्रार्थुया.
सर्वेस्परा तुज्या दुतान आमकां कोडयलें देखून जेजू तुजो पूत मनीस जालो म्हूण आमी जाणून जाल्या. ताच्या कुश्टा आनी कुर्सा वरवीं पुनर्जिवनपणाच्या वैभवाक आमी पावच्याक आमच्या काळजांनी तुजी कृपा घाल म्हूण आमी मागता. आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासूच चलयता सासनाच्या सासनाक. मेकियस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. पूण तूं बेतलेहमा एफ्राता जुडाच्या कुलामध्ये तूं भोव ल्हान, तरी इस्रायेला वयर राजवट चलोवचो आसा तो म्हाका तुजे थावन जल्मतलो. ताचो ओरोम न्हय आतांचो, पूण भोव पुर्वल्यान काळांचो. त्या पासत जी जल्मा हादींच आसा ती जल्मा हादीं पर्यान सर्वेस्पोर तांकां सोडून दितलो. उपरांत ताच्या भावा भयणींनो एक उरलोलो जमो इस्रायेलाच्या पुता धुवाच्या एकवटांत परतलो. तेन्ना सर्वेस्पराचे पोदवेन आनी आपल्या देवाचे नांवाचो प्रताप फुंकून तो थीर रावतलो आनी आपल्या हिंदाक चिरयतलो. आनी ती भिरांती विणे रावतली, कित्याक तेन्ना थावन ताची पोदवी प्रितुमेच्या शिमाचेर पर्यान पावतली आनी तोच शांतीचो कुंवर जातलो. देवाचे उतरे. आमचो जबाब जावं दी. तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ आमचेर पडून दी सर्वेस्परा. परतून म्हणुया. तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ आमचेर पडून दी सर्वेस्परा. तूं इस्रायेलाचो गवळी तर आमकां तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ आमचेर पडून दी आनी आमकां सोडवण मेळटली. जबाब. तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ आमचेर पडून दी सर्वेस्परा. दोलबाराच्या सर्वेस्परा आमी पारतून मागता आमचेशी परतून ये. स्वर्गार थावन नोदोर मार. हे तुजे दाखवेलीक कितें जालां तें पळोवंक ये. जबाब. तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ आमचेर पडून दी सर्वेस्परा. तुज्या उजव्या हातान लायलोले दाखवेलीक बालगून सांबाळ. तुज्या उजव्याक बसलोल्या पुरुशाचेर तुवें बोलिश्ट केल्या मनशाचेर सदांच तुजो हात दवर आनी कदींच तुजे सोरशिल्ली आमी कोडसरून वेची ना. आमकां नव्यान जी दी आनी तुजें नांव आमी वाखाणटल्या. जबाब. तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ आमचेर पडून दी सर्वेस्परा. हेब्रांक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. संवसारांत येतना जेजून अशें म्हणलें, येवन आनी बेटोन्यो तुका नाका जाली, पूण म्हाका तुवें एक कूड तयार केल्ली. पातकां पासत होम आनी बोलयो तुका मानूंक नात. तेन्ना हांवें म्हणलें, हो पोले हांव येतां. पुस्तकाच्या कवल्याचेर म्हजे विशीं बरयलोलें आसा त्या प्रमाणें तुजी खुशी करूंक देवा हांव येतां. पयलीं तो अशेंच म्हणटा, येवन आनी बेटोन्यो तुका नाका जाली, होम आनी पातकां खातीर बोलयो तुका मानूंक नात. आनी तोरी आसतना हे सगळ्यो समर्थी प्रमाणें वोपतात. उपरांत तो अशें सांगता, हो पोले हांव येतां. तुजी खुशी करूंक हांव येतां. हे पोरी पयली बंदोबस्त काडल्या आनी दुसरी स्थापल्या. हेच कुशेच्या धोरमान जेजू क्रिस्ताचे कुडीचो एकेच पावटी येवन जाल्यान आमकां पोचताय मेळ्ळ्या. देवाचें उतरें. उद्गार. सगळीं उबी रावया.
ही आसा हांव सोरेस्पराची चाकोन जावन म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणे. सगलीं तोरणाटीं दारा लागीं उबीं आसात आनी भितर सरचीं. इगोजेच्या दारा लागीं भितर सरचीं. सगलीं तोरणाटीं उबीं आसात तितलीं. आय रिक्वेस्ट दुसऱ्यांनी फाट ओडून पळोवची गरज ना. भितर जागो आसा, बसात. आमी आमच्या जिवितांत जेसूक लागशिल्ली तयारी करताली ती सोंपयना, पूण व्हडे उमेदीन आमी ही समोरवणी आमची नेटान करता. वी रिसीव जीसस विथ अ हार्ट that is full of preparation. We receive Jesus leaving aside all our sinful ways. We receive Jesus by changing our day-to-day habits. आनी हाका लागून ही तयारी आमची बरे तरेन जावंक आयची तिनूय वाचपां आमकां किरीत भाशेन ह्या समोरवणेक आमी अदीक आनी अदीक तयार जावंक आमकां आदार दिता. एक मोठवाशी आसलो भाव भयणो, आनी आपल्या मोठान तो दिसपोटी बाबा भयणो तो मागणें करतालो. मागणें करता आसतना आपल्या मागण्यांत तो किरीत भाशेन दिसपोटी देवाक म्हणटालो, देवा जायत्या भाग्यवंतांनी तुका पळयलो, जायत्या भाग्यवंतांक तुवें दर्शन दिलें, म्हाकाय तुजें दर्शन फावो कर. आनी आपूण सद्दां आपल्या मोठांत वचून तो कोपेलांत बसतालो आनी मागणें करीत आसतालो. अशें तो मागणें करता आसतना जायतीं वर्सां बोलांतलीं आनी मागणें करीत तो रावलो, पूण ताका देवाचें दर्शन फावो जालें ना. शेकी तो निराशी जालो. निराशी जावन ताणें म्हणलें, देवा खंय तूं आसाय? हांवें तुजे कडेन एकूच वस्त मागलेली, म्हाका तुजें दर्शन, तें म्हाका मेळूंक ना. आनी त्या वेळार बाबा म्हण एका दिसाक अशेंच तो मागणें करता आसतना अकस्मात ताका थंय एक दर्शन दिश्टी पडलें कोपेलांत. आनी आपल्या कोपेलांत हें दर्शन तो पळयत रावलो. अशें तो पळयता आसतना मोठाची गांठ वाजली. आनी आमी जाणा कॉन्वेंटांत जेन्ना तांच्या मॉनेस्ट्रीन गांठ वाजता तेन्ना ती एक तांकां खुणा की गरीब लोक दारा लागीं आयला, तांकां तेणी जेवण व्हरूंक दिवंक जाय. त्या दिसाक ह्या मोठांत ह्या मोठवाशी जो आसलो तो किरीत भाशेन ताचो त्या दिसा टर्न आसलो, म्हणटकूच ताणें गरिबांक वचून तें जेवण वाडूंक जाय आसलें. भयणो ताका सोबीत सुंदर देवाचें दर्शन दिश्टी पडलेलें. आतां कितें करतलो? हें दर्शनानूच रावतलो वो सकला वचून दार उगडून ह्या गरिबांक जेवण वांटतलो? ताणें आपले मतीन चिंतलें, हांगाच रावूं की सकला वचूं? पूण आपलो हें दर्शन सोडून गरिबांची किरीत भाशेन ताणें सेवा करूंक सकला तो गेलो आनी गरिबांक जेवण ताणें वांटलें. निराशी जावन परतो तो वयर कोपेलान आयलो. कोपेलान आयल्यार तें दर्शन तुंयच आसलें तशेंच आसलें. आनी ह्या दर्शनांतल्यान ताका एक आवाज आयकूंक आयलो, तुवें आज बरो वावर केलो, तुवें आज म्हजी सेवा केली. जरी तूं हांगाच रावलोय जाल्यार घडयेक हांव वेतलो आसलो, पूण तुका म्हज्या भावा भयणा सोवें तुवें सेवा करता ती पळोवन हांव तुका हांगाच भेटूंक रावलो. मुखार बाबा भयणो, आयची वाचपां पयलें मिकेस प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें आमी घेता. आनी मिकेस प्रवादी
ओ थंयसर जेन्ना आमी जाणाव इज्रायलांत पयले बाबा वस्तू घेवप आनी दिवप जातालें बाटर सिस्टम. पूण सवकास बाबा भयण तांचे मदें पयश्या उदेशी वस्तू घेवप आनी दिवप जावंक लागलें. आनी अशें आसतना थोडे राजा आशेचे जाले, आपणाक जाय ते भाशेन पोरजेक ते पिडूंक लागले. अशें आसतना नॉर्दर्न इज्रायल आसले तांकां आसिरियाच्या राजान धमकी दिली. आपले झुजारी व्हरून तांकां बाबा भयणीनो ताणें आक्रमण करून तें राज आपलें करून गेलें. जुदा सादन आसलें म्हणटूच सदन पार्ट ऑफ जुदा वॉज नॉट कॉन्कर्ड. आनी हाका लागून आसिरियेचो राजा तांकां धमकायत आसलो. ह्या वेळार मिकेयस प्रवाद्यान हे बाबा भयणीनो आपल्या आयच्या ह्या बरोवपान अशें बरयलेलें आसा प्रवाद्यान. ताणें तांकां सांगलें, तुमी भिवू नाकात, कित्याक बेथलेहेम आनी एफ्रेता जुदाच्या कुळा मदें तूं भोव ल्हान कोण बेथलेहेम, पूण तुजे तान रासवड चलोवचो आसा तो म्हाका तुजे तान जल्मतलो. एक बरोसो आनी आशा तांकां दिली. तूं घोडेक बेथलेहेम सगल्याहून ल्हान आसत, पूण तुजे तान सोरवोंडार येता. अशी सोरवोंडार जेरुजालेमांतल्यान येतलो म्हूण सगळे आशेन रावलेले. पूण देवाची येवजण ती न्हय आसली. मिकेयस प्रवाद्यान जें सांगलेलें तें खरें घडलें. जेजू जेन्ना ह्या संवसारांत जल्मलो बेथलेहेम ह्या ल्हानशा शारांत, ल्हानशा गांवांत म्हणल्यार जाका कोणूच ओळखो नासलो, थंयसर ताणें जल्म घेतलो. कितें दाखोवंक करता? देव आमकां जो आपुणूच आपल्याक ल्हान करता, जो आपल्याकूच खाली करता, जो आपल्याकूच बाबा भयणो देवा मुखार तो खालतो जाता, ताका तो उंच उबारता. आयचें दुसरें वाचप हेब्रेवांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप आमी घेता. आनी थंयसर आमकां खरेपणी काय बरें मेळटा. दावीद ह्या संवसारांत आयलो आनी केरीत भाशेन एक झुजारी कसो तो जियेलो. पूण देव आपल्या पुताक ह्या संवसारांत एक राजा जो फौज घेवन झुजता तसलो न्हय, पूण जेजू आपल्या कोश्टा मरना वरवीं आमकां सोडवण दितलो म्हूण ह्या चिटींत आमकां मेळटा. आनी थंयसर कांय बरीं उतरां आमकां मेळटात. येवन आनी भेटोवण्यो तुका नाका जाली, होम आनी पातकां खातीर बोली तुका मानूंक ना. तरी आसतना हें सगोड समूर्ती पोरमोणे ओंपतात. उपरांत तो म्हणटा, जेजूक देवान तयार केलो. हो पळय हांव येतां, तुजी खुशी करूंक हांव येतां. हें जेजून आपल्या जिवितान केलें. बापाची खुशी करूंक तो आयलो ह्या संवसारांत. आनी कांय बरीं उतरां ताची आमकां मेळटात. ह्याच खातीर तुजी खुशी करूंक हांव येतां. होम आनी बोलयो तुका नाका जाल्यो सोम्या, पूण म्हजी कूड सायबा तुका भेटूंक हांवें तयार केली. तुजी खुशी करूंक हांव येतां. आयच्या दिसाक शुभ वर्तमानांत आमकां दोगूय आंकवारी ओस्तुरींचो आमकां बाबा भयणीनो खबर मेळटा अशी न्हय, पूण दोगा ओस्तुरींचो आमकां हांगासर जिक्र वो हांगासर खबर जाल्ली आमकां मेळटा. आनी ह्यो दोग ओस्तुरी कोण? एक तरणाटी ओस्तुरी जी आंकवार आसली, आनी एक बाबा भयणीनो जाणटी ओस्तुरी जिका समाज वाचती म्हणटाली. आनी कांय बरें आयचे शुभ वर्तमानांत आमकां मेळटा. ही तरणाटी ओस्तुरी गाब्रिएल देवदूत तिचे सभें येता आनी म्हणटा, नोमान कुरपेन भरलेली. देवाचें उतर ती मानून घेता आनी ती गोरबेस जाता. आनी जेन्ना गाब्रिएल देवदूत तिका सांगता, तुजी मावशी भयण जाणटे पिरायेर वाचती म्हणटाली ती गोरबेस आसा, देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. दावी दावी आपले मावशी भयणीशी वेता. बाबा भयणीनो, जेन्ना मारयेची भेट एलिझाबेथ घेता, तिच्या कुसव्यांत आसलेलो बाळूक उडी मारता आनी पवित्र आत्म्याचे कुरपेन भोंवता. आज बाबा भयणीनो, पवित्र आत्मो आमकां जायतें सुचयता. आमी एलिझाबेथीचे ह्या शुभ वर्तमानांत पळोवया कितें केलें तिणें. पयले सुवातेर समाज जो नाकारतलो आसलो, समाज जो भायरायतो आसलो, एक आंकवारीक गोरबेस्त आसा म्हूण तिका ती स्वागत करता.
सगळे काल्तिकायेन देवाची येवजण बाबा भयण एलिझाबेथ मानून घेता आनी मारयेक येवकार दिता. इतलेंच न्हय, मारिया कितें करता, एक तरणाटी आंकवार वस्तोरी कशी वास ती म्हणटाली एलिझाबेथ, तिका देव गोरबेस करता म्हणून तिवूय देवाचें सोत मानून घेता. जो मनीस आपल्याक खालती जाता, जो मनीस देवाचे येवजणेक तयार आसता, तो देवाची येवजण बाबा भयणू सदांच आपल्या जिवितांत मानून घेता. आमी जेजूच्या येण्याक तयार जाता. आमी जेजूक घेवंक बाबा भयणू 3 तरेन आमच्या जिवितांत तयारी करता. पयले सुवातेर इतिहासान जेजू पयले पावटी जल्माक ह्या संवसारांत आयलो ती समोरवणी आमी करता. दुसरे सुवातेर 2 दिसाक मिसाच्या बलिदान जेजू एका गुटाच्या रुपान आमचे भितर येता. जेजू कोमिन्या वरवीं आमच्या काळजान येता, ताका घेवंक आमी तयार जाता. तिसरे सुवातेर परतून तो येतलो सोडवण आमची करूंक, परतून जेजू आमकां भेटूंक येतलो फॉर हिज सेकंड कमींग. ह्याय येण्याक आमी तयार जाता. तर आयच्या दिसाक आमी किरीत भाशेन तयारी करता आसतना जेजूच्या जल्माचीच तयारी न्हय, पूण ताच्या दुसऱ्या येण्याची तयारी आमी करूंक गरजेची. आनी हाका लागून 2 वस्तू आमच्या जिवितांत करुया. किरीत मारये भाशेन जेजूची बरी खबर दुसऱ्यांक दिवंक आमच्या जिवितांतल्यान आमी दाखोड करुया. मारयेन आपल्या जिवितांत एलिझाबेथीक ही बरी खबर कळयली तेन्ना एलिझाबेथ ही बरी खबर आयकून तिच्या कुसव्यांत आसलेलो बाळूक उंडी मारता. तेच भाशेन आमी देवाची बरी खबर घेवन दुसऱ्यांक परगटूंक वावरुया. दुसरे सुवातेर एलिझाबेथीन मारयेची भेट घेतली तेन्ना पवित्र आत्म्याचे कृपेन ती भरली आनी देवाक ते खालतिकायेन जेन्ना तिणें मानून घेतलो तेन्ना देवान तिका सुर्गिले कृपेन भरून काडली. त्या मोठान तो मोटवाशी बाबा भयणू गरिबांची सेवा करूंक गेलो तेन्ना देव ताका आपल्या दर्शना खातीर थंयसरूच रावलो. ते भाशेन आमकांय बाबा भयणू जेन्ना आमी आमकांच खाली करता, आमीच आमकां खालती जाता, देव आमकां उदीक देण्यांनी भरता. तर आयच्या दिसाक आमकां सगल्यांक कृपा मागुया. उदीक ही तयारी आमी करतना आमचें पातोक सोडून दिवं. जेजूच्या येण्याक आमी खरे तयार कशे ताचे पाटलावदार ह्या संवसारांत आसूं. आनी तिसरे सुवातेर आमी जेन्ना ताची जल्माची परब समोरून तेन्ना ही उदीक आमकां फोडादीक जावन आमची नवसरणी करून आमकां खरे क्रिस्ताचे गवाय करूंक सगल्यांक आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया. उबी रावया आनी आमचो बावार्थ उच्चारून सगलीं बरोबर म्हणुया. सत मानता देवाक, सोर पदवीदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीचार वचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी समावलो, आंकवार मरीतान जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें कूस सुसले, ताका कुस्सा सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तुंय तान जिव्यान मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातक्यांचें भोगसणें, कुडीचें जिवन पळोवन सासणाचें जिवीत आमी. बाबा भयणो, आयच्या दिसाक आमी कोमुन्यांव आयतार समोरमता. आमच्या गोंयांत आमी हो मनयता आसतना सगल्या गोजिवंतांक आमी हुस्को धरून आमी आमच्या सरवंडाराक घेतल्या तेन्ना तयार जाता आसतना आमची थोडी मागणी बापा मुखार आतां आमी दवरुया. आमचे धर्मीक फुडारी जेजू भाशेन सदांच आपल्या जिवितांत हो पळय हांव येता तुजी खुशी करूंक येता असल्या उदारपणान देवाचे मोहिमे खातीर वावरूंक आनी आपल्या जिवितांतले
दर दिसा आपले परजेक पवित्र मार्गान चलूंक ते नमुने जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी दयाळ बापा ही मागणी आमच्या सरकारी वडिलांनी आपले राजकारभार फुडें व्हरतना परजेच्या फायद्याक येवजण्यो मांडून हाडून आनी हे सेवेचो लाभ सगल्यांक पावोवंक ते थोकोस घेवंक वावरूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी दयाळ बापा ही मागणी जेजूच्या जल्माचे दबाजीक परबेक आमी तयार आसतना जाताना आनी आर्च डायोसीस कम्युनियो आयतार मनयतना आमच्या भारत देशांतले गरजे आनी दुर्बळ भावा भयणीची परिस्थिती मनान दवरून आनी पयल्या क्रिस्तांवांची वागणूक आपणावून तांकां उदार काळजान पावूंक देवाची कृपा आनी उजवाड आमकां मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी दयाळ बापा ही मागणी भागिवंत फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकांची दाखोवणी चालू आसतना ही दाखोवणेचो फॉल कसो आमचो भावार्थ आमी कोलावंक आमी आमकांच न्हवसरून आमचे मदें आसलोले भावपणाचे बरे संबंद अदीक घट करूंक शांती आनी एकचार बांदून हाडपाचो रस्तो दवरूंक बापाचो आदार आमकां मागुया. दयाळ बापा दयाळ बापा थोडो वेळ उगी रावन आमची खासगी मागणी बापा मुखार दवरुया. भोव सुर्गीच्या बापा तुजे मुखार आमची मागणी आमी दवरल्यांत. आमच्या काळजांतले आवंडे आनी मागणी तुजे मुखार दवरता आसतना भारतांत जायतीं जाणां दुर्बळकायेन जियेतात. थोड्यांक मुळावे मनीस गरजो भागोवंक खूब मुश्कील जाता. जायत्या आमच्या 2 प्रांतांनी डायोसीस आसात तांणी मिसाची भेट भेटूंक आनी हेर बाबार्थाची समोरवणी करूंक तांकां फावो तितल्यो गरजो आनी पुरत्यो सवलत्यो नात. तर ह्या परिस्थितींनी तूं सायबा हे ओडको आमच्यो गरजो तूं मानून घे आनी तुज्या मुखार आमी दवरल्या ती आमची मागणी तूं स्विकार कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. बाबा भयणीनो, आयच्या दिसा कम्युनियो आयतार म्हणटा आमी म्हणटच तुमच्या उदारपणान तुमी आयच्या ह्या दानांत तुमी जेन्ना घालतल्यात कलेक्शनान हें कम्युनियो आयताराक वेतेलें म्हणटच चुत्रायदूचे आमी उदार मनान ह्या आयच्या दिसाक आमची भेट करुया. C6 पेज नंबर 30. C6 पेज नंबर 30. Story
म्हज्या बाबा भयणीने म्हजें तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें सामून मागात. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुज्या पवित्र आत्म्यान बागयोंत आंकवार मारेची कूस सुफोड केली. तुजे वेदीचेर आमी दवरल्यान ती देणी त्याच आत्म्या वरवीं पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. आमची कारजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवेदारान सासनाचे देवा सूर काडयान सोता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगल्या प्रवाद्यांनी परगोटलें. उतरावरत्या मोगान आंकवार मायेन ताका सांबाळलो. जुवावान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतोच ताची ओळख दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलोली. ताका मेळू आमी सगळीं गितां गावून वाखाणणीची. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सग दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोड. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशेन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेसपुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास. नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गोट परगोटुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. ओ जिविताचो उंडो आनी सुरवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली. देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत करतले आमां सोमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पर आखे पृथ्वीचेर विस्ता लोलयेचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलीप नेरी आनी सिमांव आमच्या गुणी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरोवंसो धरून मेल्यान
ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजी इश्टागुतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरचोरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची इवेदी भोंवतून एकठांय चलिल्ल्याची दया कर म्हूण आमी मागतांव आंकवार मरी देवाची माई सांगाती तिचो पुती भाग्यून सुसे भाग्यून धर्म दिता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोय मागावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याची सुबोरवी त्याची सुसांगाता त्याची सुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सोरपोद्वेदार बापा सोरवंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमच्या सुरुंडाराची आज्ञा मनान धरून जेसून शिकयलेलें प्रार्थोन धीर घेवन सगलीं बरोबर म्हणुया आमच्या बापा आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां तर्णे पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवार दया करून हे जिवितांत सबोजकाय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या आमी भरोशान ओतरेकतां तर आमकां तुजी उदार काकलुते सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका आनी तुजे कुशे परमाण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तूं जियेताय राजपूत चलयताय सासणाच्या सासनांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शिरे तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर देवाचे शिरे तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर देवाचे शिरे तू संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कार हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका आमेन
उबी रावया, प्रार्थया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, ह्या तुज्या जेवणांत वांटो घेवन तुज्या सुखांत सासनाक आमकां वांटो मेळटलो म्हूण आमी भरवशान भरल्या. आमच्या सुरवंडाराच्या जल्माची परब जितली लागीं लागीं पावता तितली व्हड व्हड जावं आमची भोगती. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. बसुया. देवाचे कृपेन काज जाता अफजल डेनियल, पूत कुनील मोहम्मद कुनी आनी बिल्कीश रावता चिकालीम. तो लग्न जाता जेमा बेनी, दू बेनी सेबेस्टियन नजलकात आनी मॉली बेनी नजलकात रावता राया. ही तांची तिसरी चीट. देवाचे कृपेन काज जाता मोविन सिरिल फेर्नांडीस, पूत उर्बानो जुआंव फेर्नांडीस आनी एस्पेरांस फेर्नांडीस रावता कुजिरा सांताक्रूज. तो लग्न जाता विलाक्षा वसंत मोरजकर, दू वसंत मोरजकर आनी वर्षा मोरजकर रावता दाबोली. ही तांची दुसरी चीट. हांचे मदें आडकोड आसल्यार तुमकां सांगूंक दिवं कायदो आसा. सुमानाची कार्यावळ. गेल्या आयतारा कलेक्शन जालां 20,950 रुपया. फुडलो आयतार जावन आसा क्रिस्मस ऑक्टेव, म्हणटकूच पवित्र कुटुंबाची दोबाची परब जाता येता त्या आयताराक. मिसां जातली 6:45 वाजता पयले मीस मारिया इमाकुलात समुदाय रेजिना मुदी सेवाधर्मीक मांडावळ सांबाळटली. तशेंच 8:30 वाजता लिजन ऑफ मॅरी सेवाधर्मीक मांडावळ सांबाळटली. पवित्र संस्काराची बोजूण बुधवारा दिसा ह्या बुधवाराक आसची ना. तशेंच शुक्रारा दिसा सकाळची 6:30 वाजता जातली. आयताराचे ऑब्लिगेशन मीस सोनवारा इगोर्जीन सांजेच्या 6 वाजता दाबोलीं कॉपेलांत सांजेच्या 6:30 वाजता जातलें.
22 तारखेक आयज किरीत भाशेन आमच्या भायर आंब्या पोंदाक थंयसर क्रिसमस बाजार आसा 7:30 ते 12 वाजे पर्यंत जातलो म्हूण आमी तुमकां कळयता. आज तशेंच आमचे फिरगोचेन मुर्मुगांव डिनरीचे पाद्री तशेंच माद्री येतले. क्रिसमस प्रोग्राम तांचो जातलो 5:30 वाजता. ह्या आमच्या पाद्री आनी माद्री पासत आमच्या डिनरींत वावुरतात, ह्या वाराडांत वावुरतात सगळ्या पाद्री आनी माद्री पासत तुमी मागूंक आमी विनंती करता. 24 तारखेर स्टार मेकींग कॉम्पिटिशन आमच्या पॅरिशनरांक. ते स्टार्स आमच्या 7 वरां पर्यंत घालूंक जातात. जजींग मोदयांनीचे मीस सातोस जातले. तुमी आदी फुडेंच मोदयांनीचे रातीचे मिसाच्या पयलेच तुमी घालचे म्हूण मागता. 24 तारखे डिसेंबराचे होली एडोरेशन जातलें. मिसाचे मोदयांनीचे मीस येवचे न्हू आदी आमी 11:30 वाजता भाव भयणो किरीत भाशेन पवित्र ओर करतले. 25 तारखेर क्रिसमस डे इगोजीन मीस सकाळचे 8 वाजता. दाबोली कपेलांत सकाळचे मीस 8 वाजता जातलें. 26 तारखेर क्रीब मेकींग कॉम्पिटिशन आमच्या पॅरिशनरांक जाणी नांवां दिल्यान तांचे आमी किरीत भाशेन आज तुमी दिवंक जाता. क्रिसमस बाजार आसा थंयसर वचूनय तुमी नांवां दिवंक जाता आनी किरीत भाशेन तुमी वांटो घेवंक जाता. कशे भशेन सगल्याक तुमकां बरे तरेन क्रिसमस स्टोरी आनी युनिकनेस तुमी दाखयतात. क्राफ्ट आनी डिटेल्स, एफर्ट, नीटनेस, स्मॉल मिनींगफूल डिटेल्स, मागीर मॅटिरियल्स आनी लूक जे इको फ्रेंडली आसूंक जाय. ओवरऑल प्रेजेंटेशन कशे तरेन आसा आनी तुमची क्रिएटिविटी आनी स्पिरीट कसो ह्या गोट्यान दिसती पडटा ताचे उद्देशी आमी तुमकां जज करतले. 27 सॅक्टर वायज प्रोग्राम 6:30 वाजता आमचे इगोचेन 8:30 वाजता काबार जातलो. 28 होली इनसेंटाचो दीस म्हणटकूच त्या दिसाक 7 वाजता आनी 8 वाजता मीस आसा. 8 वाजतांचे मीस आसा ते दोतोन शिकयतात. ते आमच्या देव संदेशकारां आनी दोतोनीची भुरगीं त्या दिसाक 8 वाजता मिसाक येतलीं. चोत्रायदोची कोणेच निमा दिवची न्हय. त्या दिसाक 8 वाजता मिसाक भुरगीं येतलीं. कित्याक 29 तारखेर तांकां गोडीक दोतोन दवरिना जावं आमी तुमकां 8 वाजता मिसाक आपयतात. 28 तारखेर म्हणटच तुमी सगल्यांनी 8 वाजता मिसाक येवचें. होली इनसेंट आसा पळय त्या दिसाक आनी कितें भाशेन देव संदेशकारां ही मिसाची मांडावळ सांबाळटली त्या दिसाक. 28 तारखेर सांजेच्या वेळार 7 ते 10 पर्यंत आमची फॅमिली डे सेलेब्रेशन, इगोजीची फॅमिली डे सेलेब्रेशन. 27 तारखेर मीस आसा सोंपलेल्या आना सांतान आब्रांशीस पयल्या वर्साचो उगडास. बाबूंनो म्हज्या दावे वाटेक तुमी पळयलां क्रिसमस ट्री आसा. वर्साच्या वर्सा आमी करता. इट्स अ गिवींग ट्री आनी थंयसर धाकटे धाकटे टॅग्स मारलेले आसात. तुमी एक टॅग व्हरचो आनी थंयसर तुमकां कितें मेळटा ती वस्त हाडून त्या क्रिसमस ट्रियाच्या मुडाक तुमी दवरची आनी उपरांत आमची तरणाटीं जुंय आनी हें भासायलां तें व्हरून तीं दितलीं. गेल्या वर्सा आमी दिलां, ह्या वर्सा आमी दिता म्हूण तुमकां आश्वासन दिता. एका बऱ्या देखणारान आमचे फिरगोचेक दिल्या 5,000 रुपया. आतां दुसरें मीस जाल्या उपरांत आमच्या तरणाट्यांची जमात जातली. बाबूंनो आयच्या दिसाक आमचे नातालांचे परबेक तयारी जावंक आमी जनरल क्लिनींग करता आमचे फिरगोचेन. म्हणटच तें सुरू जातलें 3 वाजता. सगल्यांनी आपल्याक जे सॅक्टर वायज आमी घातल्यात लोकांनी बाबा भयणी येवचें. जायते फावटी म्हजें काम न्हू तें, सॅक्टर लिडरांचें काम. आमी कित्याक वयतलीं, आमकां दुसरें काम आसा. बिजी संडे पिकनिकेक वयतात आनी खंय वतात. तशें करचें न्हय. तुमी सगल्यांनी सहकार दिवन तुमी येवचें. कित्याक इगोज तुमची. मिसाक कितलो लोक आसा पळय, फकत मीस करूंक तुमकां पाद्री जायो तशें जावचें न्हय. इग्रोज तुमी सांबाळूंक जाय. बरे तरेन ती साफ करची, बरे तरेन झाडू हाडचे, बरे तरेन तुमी कुडके हाडचे. कोणाक इगोजेन भितर वाव दिलात आनी भितर करचे, कोणाक भायर दिलात आनी भायर बरे तरेन साफाय करची. हे भाशेन नाताल्याचे परबेक आमी तयार करचें. जायतीं जाणां हें नासतना रावतात. कोण वयतलो 3 वरांचेर आवयस वत पडटा, दोनपार जायना. मागीर आमी म्हणटा इगोज आमची मेळी, आमची इगोज तर साफ उरतली. तुमी सगल्यांनी बरे तरेन ती साफ करची म्हूण मागता.
आज कोमदाद ऑफ चिकाली तांचें इलेक्शन आसा म्हूण ते कळयतात 10:30 वाजता. म्हणटकूच किरीत भाशेन जांकां शेअर होल्डर्स आहात तांकां ही कळोवनी. शेअर होल्डर्स आनी जोनियर्स जे चिखले कोमदादीचे आसात तांकां आज इलेक्शन आसतलें. आज बावर्ताची ड्युटी आमची बाबा भयणां पेटयतात. देवसोआ पेरपेत फेर्नांडीस आनी फामील आनी दाबोली जॅक सांता आनी फेर्नांडीस आनी फामील ह्या आमच्या कुटुंबा खातीर किरीत भाशेन मागुया. उबी रावया. सुरविस्पो तुमचे सगळे आसूं आनी सोर पोदवेदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं उचन्यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा.